गोव्यातल्या बेतूल या समुद्रकिनाऱ्यापासून सुमारे 20 नॉटिकल मैल अंतरावर समुद्रात काल संध्याकाळी एक कारवारची मच्छीमार बोट एक बुडाल्याची घटना घडली. कारवारच्या मुदगा या बंदरांतल्यान ही बोट मच्छीमारी करपा खातीर समुद्रात गेल्ली. मात्र अचानक त्या बोटीत तांत्रिक बिघाड जाल्ल्या कारणान ती समुद्रात बुडाली. मात्र त्याच वेळाचेर मुदगा या बंदराचेर मासेमारी करपी काही स्थानिक मच्छीमारांका तिची माहिती मेळ्ळ्या उपरांत तेंच्यांनी घटनास्थळी वचून त्या मच्छीमार बोटीत आशिल्ले 22 मच्छीमारांका जीवनदान दिवन तेंकां कारवारच्या समुद्र किनाऱ्याचेर तेंच्यांनी हाडिल्ले आसात. तेच्या खातीर कारवार हांगासरल्यान स्थानिक मच्छीमारांच्यो 6 बोटी आसात त्यो बचाव कार्य करपा खातीर त्या समुद्रात गेल्यो. तेंच्यांनी थंय बचाव कार्य केले आणि जे समुद्रात बुडपी 22 मच्छीमारांका तेंच्यांनी जीवनदान दिल्ले आसात. या घटनेत बोट आणि जाळे असे एकूण सुमारे 1.5 कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचे मच्छीमार सांगतात. पुरोडंडा खातीर कारवारसून प्रमोद पोंडे.